सांगेच्या मोडेलो वाठारांतल्या साळावली धरणाच्या कालव्यान बुधवारा सांजे न्हावपाक गेल्ल्या 9वेच्या वर्गातलो विद्यार्थी बुडलो। पूण ही घडणूक सांगे वाठारांत पडटा काय केप्यांत ह्या वादांत पुलिशेन 3 वरां घालयल्ल्या कारणान सांजे उसरा मेरेन भुरग्याची कूड मेळूंक ना। हाका लागून थळावे लोक तिडकल्ले। उजो पालोवपी दळ त्या जाग्यार पावले उपरांत लेगीत त्या भुरग्याची कूड काडपाक कसलीच हालचाल जावंक नाशिल्ली। देखून थळावो तरणाटो फ्रांसीस बरेटोन ह्या भुरग्याची कूड कालव्यांतल्यान भायर काडली। साळावली धरणाचो हो कालवो धोकादायक आसा आनी हे सुवातेर संरक्षणात्मक वण्टी ना अशें तिडकल्ले थळाव्यांनी सांगले। सांग्या बुडोवन तो सकल पावलो, सकल चिमेर पावला, कळलो का? तेच्यान भायर पावना। कितल्या बारा सुमार खबर ही। आता पुलिसान बी कांयच हेल्प केला हांगा? पुलिसान कांयच हेल्प केला। पुलीस म्हणटा हेजे तेजे दुखले केपें फोन करता न्हू आमी आयकोपाक काय आमी पळोवपाक। फायर ब्रिगेड कोणी हाडले काय म्हणल्यार तो सांगना, कोणी जापरले काय म्हणल्यार तेय सांगना। फायर ब्रिगेड येवन कितें करूं गो, बिल करपाक? म्हाजें नांव विठ्ठल गांवकार, ह्या वाड्यार पंच मेंबर। एक म्हाका अदेळ फोन येयलो की एक 4 सुमार एक भुरगो कॅनरा पडून मेलो म्हणून। तो घरा कडेन आसलो, तो डायरेक्ट हांव येयलो हांगा पळयल्यार मागीर ताका कोण काडपाक कोण ना जालें। मागीर पुलिशे फोन केले, पुलीस येयले, पुलिशे सांगलें मातशें काडूय म्हण ताका। मागीर ते पयलें केप्यां पडटा सांग्यार पडटा तें म्हाका खबर ना म्हणून सांगता ताका। खंय पडटा खबर ना न्हू गॅरंटी सारकी। तो पडल्या वयर मागीर आयल्यान सकयल व्हांवून तो उरलो। मागीर ते सांग्यार पुलीस 1-2 वरां मारून मागीर ते पुलिसाक फोन करून मागीर त्या पुलीस लेट पावून ताका आतां काडला। 2-3 वरां उदका उरलो। काढलो कोणी आता सध्या? काडला आतां हेणे काडला ट्राफीक धाड्या वयलो। किती सांगपाक सोदता तूं? ह्या हितूंतल्यान किती सांगो मेसेज किती दिवपाक पळयता तूं? हे सांगता हांव आमचे आमदाराक मातशें सांगता हें मातशें हांगा मातशें ब्रेक घालून मातशें भुरग्यांक पडपा जायना अशें म्हणून घालपाचें। ते घालून जाण तरी कितें मारूं जाय ताका। ताणें मारपा आनी इस्कॉला भुरगीं भरपूर येता हांगा उदक दोनी हेजे पयलीं 5 जाण अशें करून मेल्या।